क्रिस्ताचें महाप्रार्थना. आनी ह्या सगळ्या महाप्रार्थना वेळार फकत एक दोन कडेन सोड न्हू, खंय पवित्र पवित्र कंतार येता आसतना ते एक कंतार सोड न्हू. ताचे उपरांत बावरता सुकूट जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो, ते मात सोडल्यार उरल्या सगळ्या घडयांनी आमी आयकुनचें आनी पळोवचें, भक्तीन भाग घेवचो. कित्याक सक्कड याजकच मुखासून व्हरता. आनी अशें आसतना गरजेचें कितें म्हळ्यार जर तर आमकां अर्थ समजना या थंय कितें आलतरीर कितें घडटा म्हणून आमकां ताचें उतरां फॉलो करूंक जायनात, समजूंक जायनात, मिसत आमकां इल्लेशें अर्थराहीत जाता. कित्याक कांय समजलें ना, हांवें आमेन म्हळें जालें. देखून इल्लेशें गुंडायेन समजल्लें हांव जाल्यार ताचो फळ आणकी चड मापान जोडी येता. ताका लागून थोडे विशय पयलें जावन न्हू आमी हाका म्हणटावी आमचे मागण्याचें शिखर सगळ्या येवकारिस्ता वेळार महाप्रार्थना. पयलें जावन येता प्रस्तावनाचो नामान. प्रस्तावनाचो नामान करचो. नामान कितें करता? याजक म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं. आमी मुनयाक घेता हेपटी सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक ती धोडो नामान. आतां तुमकां बगूंक पुरो आनी तूं कितें ओडपण ओड कितें आसा, पूण इगर्जेच्या सुरवेर तावनूच हें आमी पाळन आयल्या. कित्याक ही एक वर्ती तयारी. आतां आमी कितें संभ्रमूंक वेता पळया, ते मिस्तेर कितें संभ्रमूंक वेता पळया ताका, आनी ताका वर्ती तयारी कसली. आतां तुमी पळया परत्यान आमकां इगर्जेची कंत पळया. आमची मोत 100 संख्येनी थोड्या फावटी चंचल जाता, आमची मोत खंय खंय आसता. आनी त्या वेळार पवित्र सभा आमकां जागयता आनी सांगता आमची काळजां उबारुया, आमची काळजां उबारुया. आमची काळजां उबारुया म्हळ्यार कितें? काळजां म्हळ्यार फकत काळीज म्हळ्यार एक बोगणाई, आमची पुर्ती समजणी, पुर्ती समजणी. आतां आमी कितें संभ्रमूंक वेता ताचेर पुर्ती गमन दिवया. आमची काळजां चड करून काळीज लासचें म्हणटा आमी. ह्या खंयच्या संगतीन आमकां चड मोग आसा थंय आमचें गमन सड्डू वेता. देखून आंतू आमकां कितें उलो मेळटा? क्रिस्तांवां आमी येदोळूच देवाच्या शब्दाचो संभ्रम केला. शुभ वर्त आमी आयकली, ताचे उपरांत शर्माव आमी आयकलो. आतां आमची काळजां उबारुया म्हळ्यार आमी येदोळूच सक्कडां दुसऱ्या दुसऱ्या घरांत हांव आयिल्लीं, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत हांव आयिल्लीं सक्कड एका काळजाची जाल्लीं आसा. आतां एकवटान एकूटामशें. देखून सुरविल्ली क्रिस्तांवां पळया एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आसलीं. एका काळजाची आनी एका मनाची. कित्याक आमी सगळां एकाच उंडो घेता, एकूच उंडो घेता न्ही, एकाच कालतींतले पियेता पावलोन मनच्या बरी. देखून आमच्या मदें ताफावत ना, फरक ना. देखून आमची काळजां उबारुया. ताच्या उपरांत येता अर्गा महास्तुती. अर्गा महास्तुती म्हळ्यार कितें? सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. ताच्या उपरांत येवची ती महास्तुती एक मागणें, ताका आमी अर्गा महास्तुती म्हणटा. तातूंत कितें आसा? 3 संगती दाखयल्यात. त्या ल्हानशा मागण्या चड करून याजक कंतार करता ते सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा आनी काल. तातूंत 3 गरजेचे विशय आसात. आनी सगळीं सोडवणीची चरित्र आसा. पयलें जावन आमकां ही सोडवणीची चरित्र आयकुनच्याक तयार करता पवित्र सभा. देखून पयलें तुमी पळयतात कारण दिता. कित्याक ही सोडवणीची चरित्र पळया, आयका, कारण दिता पळया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देखून कारण दिलां. कित्याक आमी तुका दिन वासल्ल्यांत आमकांच बरेंपण कारण मेळ्ळें. ताचे उपरांत आमी पळयता घडप कितें घडलां, चरित्रेन कितें घडलां पळया. असली कितें प्रार्थना अर्गा ह्या महास्तुती जायत्यो आसात. हर एका दिसा विंगड विंगड म्हणल्या बरी आसा. एक सामान्य सदांनीत काडची काडटा. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रस लाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून ताका तुवें पाठयलोय. खंयच्याक दिसांनी आमी संभ्रमता हें आमचे पातकां सोडोवच्या, आमकां पातकांतली सोडोवच्याक ताका जेजूक आमचो तारो करून पाठयलोय. खंयच्या दिसा? नातालांचें फेस्त.
ताच्या उपरांत तो पवित्र आत्म्यावर आंकवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. परत्यान पळया जेजू गर्भ संभोवल्लें फेस्त. ताच्या उपरांत आमच्या खातीर कुसार कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण आमकां दिलें. पास्काची परब सगळो मिस्तेर सांगाता घाला. ताच्या उपरांत येता अंत्यकाळाची संपूर्णाय आनी लास्टाक पाद्र्याक म्हणटा देखून आतां देवदूतां सांगाती संतोषोन आमी तुजें किर्तन गायता. देखून आमी संभ्रमचे मीस आसा न्ही, आमी मात्र न्ही, देवदूतांचो कोर सयत सर्ग आनी संसार सांगाता मेळून देवाची स्तुती करता. देखून आमी म्हणचे आतां दक्षिणा येता पवित्र पवित्र, तें पवित्र पवित्र आमचे मात्र कंतार न्ही, देवदूतांचे सगळ्या आंजा कोरांचे कंतार ते. देखून तितलें जाल्लेंच येता पवित्र 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 पवित्र. आनी ह्या पवित्र पवित्रांत कोणी शिरकाले पदऱ्या मुखार घालता ते पवित्र पवित्र कंतार आसा. ल्हानशे 4 शब्द आसात, 4 शब्द 4 लायनी. पूण पवित्र 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 त्या कंतारांत पळय हांव इल्लेशें पदऱ्यापाक जालें जाल्यार मुखार या मागीर पळया ना हो सांग. अवकाश मेळ्ळो जाल्यार तुमकां तें हांव दाखयता हांव स्क्रिनाचेर. सगळें कंतार तें 4च लायनींचें सगळें बायबलाच्या वयर आदारीत आसा. बायबलांत हांव काडिल्लें आसा. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं खंय आमकां आयकूंक मेळटा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत, उगडापणाच्या पुस्तकांत 2 कडेन दाखल केल्लें आसा. पवित्र 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 तितोडें दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. तितोडें म्हणल्यार पूर्ण संपूर्णाय. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान खंय आयकूंक मेळटा. इजाया प्रवाद्यातय अळ्या पळया आतां न्हय. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आयकूंक मेळटा. ताचे उपरांत ओजान्ना उंच सर्गी ताका जय जय. पळया थंय सांगलां दाखयलां हांवें जाल्यार खंय आयकूंक मेळटा खंयच्या दिसा. ओजान्ना देवाक तांणी सगळ्यांनी ओजान्ना म्हळें, जय जय म्हळें. रामाच्या आयतारा आमी आयकता. देखून हेंच किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळटा. माथेवाच्या आनी मार्काच्या सुवार्तेन सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. परत्यान शुभ वार्तेंत आनी आमकां किर्तनांत आयकूंक मेळटा जेजू तो सर्वेस्पराच्या नांवी आयिल्लो. परत्यान आमी होजान्ना जय जय. पळया त्या ल्हानशा 4 कितें लायनींनी इतलो बायबल आमकां मेळटा. देखून देवदूतां सांगता आंजा कोरा सांगता आमी ते पवित्र 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 गावचे. देखून केन्नाय पवित्र येता आसतना उगडास करा. इतलें दिर्वें आमकां मेळटा. ताचे उपरांत तें जाल्लेंच मागीर कितें पळयतात याजकान अशें हात पात लावचे पळयतात न्ही. आतां थंय हांवें पिंतूर घालां. हाका आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याक आपोवचें. पवित्र आत्म्याक आपोवचें. पवित्र आत्म्याक आपोवचें म्हळ्यार कितें. आमचे हर एक संस्कार पवित्र आत्म्याक आशिल्ला. जावं पुरेका तुमी कुमसाराक वेतात. याजक म्हणटा हांव तुजी पातकां बुक्षितां पूण ताच्या पयलें पवित्र आत्म्याच्या देण्यान पवित्र आत्म्याच्या देण्यान. जावं पुरो एक काजार जाता आसतना थंयसर आमी मागता पवित्र आत्म्याक. जावं पुरो एक वॉल आसतना थंय आमी मागता पवित्र आत्म्याक. जावं पुरो कुमसार थंय पवित्र आत्म्याक. वर्दी वेळार पळयलां बिस्पूत ह्या कितें उमेदवारीच्या तकलेर हात दवरता पवित्र आत्म्याक. देखून हांगा परत्यान याजक बिस्पान हात दवरल्या बरी हांगा परत्यान याजक हात पात लायता आनी म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर. देखून जशें मोरयेच्या कुशव्यांत देवा पवित्र आत्मो थंयसर गर्भ सांबाळून जेजू आमकां जल्मालो त्याच प्रमाणे हांगा उंड आनी वायन आसलो त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यान जेजूचें मांस आनी रगत जाता. ताचे उपरांत येता स्थापना विवर म्हळ्यार कितें. जेजून सांगली ती उतरां हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. ताचे उपरांत तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. याजक उंडो घेता काल्स घेता आनी ही उतरां म्हणटा पळोवनात तुमी. ताचे उपरांत
याजक उखलतना आमी थंय पळयता, याजक तकली बागायतना आमी तकली बागायता. हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. हो कोण तो? हो उंडो. हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. आता ही कूड खंयची? ही की ही? जर क्रिस्त उंडो दिता, क्रिस्तान कशें निमाणें जेवण केलें जावंक पुरो? हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. देखून क्रिस्त आपणाचीच कूड आमकां दिता, आपणाचेंच रगत उंड्या आनी वायनाच्या रुपार. समजल्यात? ताचे उपरांत येता भावार्थाचो गुट. भावार्थाचो गुट परगटुया म्हणटा आसतना जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. आतां सांगा म्हाका, जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला केदाळा? आत्ता 2000 वर्सां आदी चारित्रीक जावन वय. पूण आतां आमच्या मदें तो आमच्या पातका खातीर परत्यान आमी तो गुट संभ्रमता. देखून आतां तो मिस्तेर आमी परत्यान संभ्रमला. देखून आत्तां जाल्लें घडीत आमी परगटचें. चारित्रीक वय. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. ताचे उपरांत येता उगडास काडप. उगडास काडचो म्हळ्यार कितें? आमच्या सोडवणीच्या चरित्रेन कितें घडलां ताचो आमी उगडास काडटा. ताका आमी ग्रेक भाशेन अनामनेसीस म्हणटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी उगडास काडटा. ताचे उपरांत येतात मागणी, विनंतीची मागणी. सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेक उगडास कर. आमच्या बापसाहेबा खातीर, आमच्या बिस्पां खातीर, आमच्या मणियारा खातीर, आमच्या लोकां खातीर, आमच्या सरून गेल्ल्यां खातीर, सगळ्यां खातीर आमी विनंती करता. निमाणें येता, निमाणें येता स्तुती स्तोत्र. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता. आतां हे ल्हानशें मागणें, ह्या ल्हानशी खंती उद्गार तातूंत कितें आसा? पयलें जावन ते म्हणटा आसतना याजक त्रिएक देवाचो उल्लेख करता. ताचें सांगता त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय. जेजू शिवाय खंयचोच सोडवोनदार ना. देवा बापा लागीं वचूंक एकच वाट, जेजू मात्र. जेजू मात्र. ताचे उपरांत निमाणें. त्याच वेळार याजक पातेन आनी काल्स हातांत घेवन उबारता. कित्याक? दाखोवंक आमी सगळ्या सर्गींच्या वाटेर आसा म्हणून. समजलें तुमकां? समजलें? हांवें एक सवाल कित्याक दोळ्यांनी विचारलें, समजलें म्हणून. तुमी जायत्यांनी वय म्हळें. लास्टाक आमी त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याची पणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन म्हणटा आमी. आमेन म्हळ्यार कितें? तेंच वय. तशेंच जावं, तशेंच जावं. देखून आज आमेन म्हणटाना सक्कळ पुर्तीपणी वय, खरेंच तशेंच जावं म्हज्या जिणयेन म्हूण मागा. ताचे सांगता तुमकां चड कांय करूंक ना, सक्कळ याजक करता, तोच मागणें करता, तोच मुखार येता. पूण आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे काळीज, आमचे मन पुत्ती आल्तारीचेर. आनी आज फळ चडीत जाणवायेन आमी घेता. उबी रावया. Servisura आमच्या मुखार रचणारा, काकुळटारा आमच्या मुखार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या म्हणून सुखदारा, बलिदान मानून घेण्यात. सर्वेस्परा आमच्या मुखार रचणारा, काकुळटारा आमच्या मुखार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या म्हणून सुखदारा, बलिदान मानून घेण्यात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावांनो, युवा जनां खातीर प्रत्येक थरान आज आमी मागता. ह्या फेस्ताचो विशय आसा दुसऱ्याच वाटेन ते गेले. खंयची ती दुसरीच वाट? आनी आयचो विशय आसा संतोषान आमी जियोवया. प्रत्येक तरान तरणाट्यांक हो एक उलो, संतोषान आमी जियोवया. हो संतोष आमकां खंय थावन मेळटा? हेंच आसा फेस्ताचो विशय. दुसऱ्याच वाटेन ते गेले. केदाळ आमची वाट दुसरीच जाता, दैवीक वाट आमची जाता. त्या दाळा संतोष, शांती, समाधान तुझ्या आनी म्हजें जाता. हेंच बेसांव बाळक जेजू आम्हा सगळ्यांक प्राप्त करता. देखून आज मागोवया हो संतोष, हें समाधान जेजू आमकां तूं दी. आनी केदाळाक आमी बेजारायेन जियेल्या, भावार्था विना जियेल्या, ह्या सर पातकांची दूख आमी धरुया. सांगात आमी म्हणोवया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो उजगण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बग्यावन सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumya kaku Sumya kaku Krista kaku Krista kaku Sumya kaku Sumya kaku प्रार्थुया. आमच्या कुटुंबांतल्या, आमच्या सेसांबारच्या, आमच्या फिरगजेच्या आनी आमच्या गांवाच्या तरणाट्यांक जेजू मुखार आमी हाडुया आनी तांचे पासत मागोवया. प्रेतीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची कोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससन. आमेन. उपदेशाच्या पुस्तकांतले वसापो. तुजो हुंडो उदकाचेर उडे, जैत्या काळा उपरांत तुका तो मेळटलो. 7 वा 8 जणांक तुजे कडेन आसा ते वांटून दी. कित्याक पोतवेर कसली विघ्नां येतली म्हूण तूं नेणाय. कुपा पावसान बरोवन आसल्यार
ती तो पृथ्वेर ओतात. रूख दक्षिणेक वा उत्तरेक पडल्यारी जंय तो पडला थंय तो पडोन आसा. जो वारें पळयत आसा तो केदींच ओंपिना. जो कुरपाचेर दिश्ट लायत आसा तो केदींच लुवना. आवयच्या गोरबांत आशिल्ल्या आडांक जिविताचो स्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेणाय. तो तेच परी सगळे रास त्या देवाचे काम तूं समजून घेवंक शकनाय. सकाळीं बी ओम सांज पर्यान तुज्या हातान विशेव दिनाका. कित्याक खंयचेय दोन वस्त पैकी खंयचें सुपळ जातलें वा दोनां मदें खंयचें बरें म्हूण तूं नेणाय. उजवाड स्वादीक सुर्याचो प्रकाश पळोवन दोळे प्रसन्न जातात. मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यार त्या सर वर्सांनी तो संतोश जियो. पूण सांगातास अंतकाराचे दिसी जैत आसात म्हूण तूं उगडास दवर. येवचे आसा ते सगळें व्यर्थ. तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोशान जिये. तुजे तरणे प्रायेर तुजे काळीज उल्हासून. तुज्या काळजान अत्रेकता पर्यान आनी तुज्या दोळ्याचे आशे प्रमाणे सल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तुज्या मोतींतलीं चिन्नां काडून उडय आनी तुजी कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ. देवाचे उतर हें देवाचें उडुपकार. सर्वेस पौरान रसला सर्गानी संसार ताची तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस पोरान रसला सरकाली संसार ताचे ताव येता म्हाका आधार. हांव म्हजे दोळे उबार पर्वतांक पळयता सोम्या तावन येता आधार म्हाका येता आधार म्हाका. सर्वेस पोरान रसला सरकाली संसार ताचे ताव येता म्हाका आधार. आमचे पायांतलो निसरोंक सर्वेस पर सोडचो ना. राखलो म्हजो तो जेमना ताका केदींच तो न्हीदचो ना. सर्वेस पोरान रसला सरकाली संसार ताचे ताव येता म्हाका. सर्वेस पर राखता म्हाका उजवाक म्हज्या रावता. दिसा वतांत वाराच्या सान्यांत सावळी म्हजेर घालता. सर्वेस सरकाली संसार ताचे ताव येता म्हाका आधार. सर्वेस पोरान रसला सरकाली संसार ताचे ताव येता म्हाका आधार.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तुझ्या पुताची उतरा आयकोनचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. Mateo प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ जेजू जुवांव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडोवन पळयल, हांवें तुजे लागचे स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें दशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव काबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो, हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. देवाचे उतार बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावानो, ते दुसऱ्याच वाटेन फाटीं गेले. खंयची ती दुसरी वाट? वय पळयत पुस्तक सांगता, तेग राई व्हडले शिकपी ते, जायते शिकल्ले, नेकेत्रां वाचचें एक विशेष विधान ते शिकल्ले. दे वेर एस्ट्रोनॉट्स. आनी तांणी तें नेकेत्र पळयलें आनी त्या नेकेत्राचो पाटलाव करून ते आयले. आमी वाचता. पूण नीज गजाल कितें? हे केवल वैज्ञानिक मात्र न्ही, हे केवल बुद्धवंत मनीस मात्र न्ही, ते सोदताले जिविताच्या सोडवंदराक, ते सोदताले देवाक, ते सोदताले संपूर्ण स्वताक. आनी तांच्या सोदनेंत एक नेखेत्र तांकां दिश्टी पडलें. ते आयले फाटलाव करून. जायत्या लागीं तांणी विचारलें. अखेरीक जेरुसलेमाक ते पावता आसतना हेरोद रायाक ते मेळ्ळे आनी तांचे लागीं तांणी विचारलें. पूण खंय तांणी तांकां जाय जाल्ली माहिती मेळोना. पूण केन्ना ता रावले तावन भायर आयले, परत ते नेखेत्र तांकां दिश्टीक पडलें. हो शब्द नेखेत्र भोव गरजेचो. ते नेखेत्र तांकां वय जेजू जल्माल्ल्या जाग्याक व्हरून पावले. ताच्या उपरांत कितें जालें? जेजूक तांणी पळयलें, जेजूक तांणी मान केलो, जेजूक आपणाचें जिवीत तांणी समर्पून दिलें. जेजूचो देवाचो वैयक्तीक अनुभव तांकां जालो. हाचो परिणाम जावन तांचें जिवीत बदललें. सडवंदराचें जिवीत तांचें जालें आनी त्या दीस सावन दुसऱ्याच वाटेन ते गेले.
आज युवजनाचो दीस आमी संभ्रमता तुमचें जिवीत संतोषाचें जिवीत जावं दी म्हूण आमच्या युवजनां खातीर आमी मागता पूण हो संतोष वो आनंद ही शांती समाधान आमी सगळ्यांनी ती मागची आशेवची खंय मेळटा आयच्या शुभ वर्तमानांत अखेरीचें वाक्य गरजेचें जेजू पवित्र स्नान घेवन जॉर्दान न्हंयेंत वयर येता आसतना मळब उक्तें जालें म्हणजे सर्ग आनी संवसारा मदलो अंतर नपयस जालो आनी थंयसर तांकां आयकलो तो एक थाळो हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका भोव मानवाला तर आमचो संतोष आमचें समाधान खंय तावन आमकां मेळटा केदळा हांव आनी तूं सदांच आमच्या जिणवितांत आयकोवचें भाग आमकां मेळटा तेदळा तूं म्हजो मोगाचो पूत तूं म्हज्या मोगाचें दूं तुजेर हांव चड मानवालां तर कसली वाट ही जानवायेचे मनीस आमकां अशें सांगतात कितें तूं चिंताय तें तूं तुज्या हातांत घेताय खंयच्या मावल्यांचेर तुजें जिवन तूं बांदून हाडताय तेंच जातलें तुजें जिवीत कितें तूं चिंताय तें तूं हातांत घेताय तर तुजी चिंतना कसली तुज्या चिंतनाची जर कसली केन्ना बरें आमी चिंताव दैवीक आमी चिंताव देवा सभावार्थाचे विशय आमी चिंताव तेंच जिवीत तुज्या हातांत तूं घेताय कसले मावल्यांचे तुजें जिवीत तूं बांदून हाडताय तें तुजें जिवीत जाता केवल 3 शेकड्यांक आमी फाटीं या म्हाका भयणी भावानो 2 तरांची जानवाय आसा एक जानवाय आमच्या गिन्यानाची जानवाय म्हणटा आमी इंटलेक्चुअल नॉलेज द इंटलेक्चुअल नॉलेज कॅन गिव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जायती माहिती आमी आरावंक सोदतांव आमच्या गिन्याना मुखांतर पूण ही जानवाय गरजेची जानवाय आमकां जाय देखून आमी कश्ट कान जायतें शिकता तें बरें पूण आनी एका तराची जानवाय आसा दैवीक जानवाय उगडापणाची जानवाय द गिफ्ट ऑफ रेवलेशन द नॉलेज ऑफ रेवलेशन देवान मात्र म्हाका आनी तुका ती दिवंक शकता आनी देव मात्र आमकां ती दिवंक शकता केदळा ही जानवाय म्हजी आनी तुजी जाता तेदळा मात्र हो संतोष म्हजो आनी तुजो जाता तेदळा मात्र हांव आनी तूं देवाच्या मोगाची पूत आनी धू जाता ताका चड मनवल्ली मनशां जाता हें क्रिस्तांवाचें जिवीत हें म्हाका आनी तुका दिल्लें देवान एक व्हडलें बेसांव हें आमचें जिवीत आनी केदळा हें जिवीत म्हजें आनी तुजें जाता तेदळा मात्र हो संतोष हें समाधान दैवीक बरेपण आमी म्हणटा दी ecstatic bliss of being in the company and the intimacy of my Jesus. That is Christian life. म्हाका भयणी भावानो 3 शेकड्यांक आमी फाटीं या 19 शेकड्यो 20 शतमान आनी 21 शतमान ह्या 3 शतमानांत 3 संवसारी धोरणां आमी पळयता कार्ल मार्क्स आयलो कितें म्हणालो ह्या संवसारांत दैवीक कितेंय ना कितें आसा जाल्यार दोनूच वस्तू एक पयशे दुसरें उत्पन्न मनी एंड प्रोडक्शन आर द ओनली 2 रियालिटीज द एंटायर युनिवर्स इज मटेरियल देर इज नो स्पिरिच्युअल रियालिटी बावडो जायतें बरोवंक लागलो वॉल्युम्स ओवर वॉल्युम्स ताणें बरयलें अखेर कितें जालें दुबळे खायन आपल्या भुरग्यांक बायले भुरग्यांक पळोवंक तांक नासतना तांकां करसूंक पयशे नासतना
ती तांकां होगडायलें आनी तोय मेलो दळदीर जिवीत जावन मेलो 20व्या शतकांत आनी एकलो आयलो फ्रेडरिक निश्चे आमी म्हणटा देव मेला देव ह्या संवसारांत ना ताच्या पेटेक मरणाच्या पेटेचे खिळे हांवें मारल्यात म्हणालो केदळा देव ह्या संवसारांत नात गी कसलीच धोरणां नात कसल्योच माऊल्या ह्या संवसारांत नात तुवें केल्लें तुवें दवरलें अखेरेक कितें जालें जायत्या लोकांनी ताकाय मांडलें ताच्या फाटल्यान गेले आनी अखेरीक तो पिसो जावन गेलो पिसो जावन मेलो आमच्या ह्या सगळ्यांत पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड म्हूण आमी म्हणटा आधुनिकोत्सववाद हे हो एक वाद फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र आज मुखार येता तुवें केल्ली रूल तुवें केल्ले नियम तूं कितें जिविताय तें तुजें जिवीत तुका कितें संतोश जाता तें तुजें जिवीत आज आमच्या संवसारांत कितें जालां कितें जालां शांती खंय आहा समाधान खंय आहा ह्या धोरणाचो फलितांश कितें जाला संवसारी धोरणां बरीं संवसारी चिंता बरें तें आमकां उपकारा पडटा जावंक पुरो पूण तें आमकां खंय व्हरून पायना देखून आयच्या काळार वय जीवघात सडल्यात मनशाचें मोल सुणें जालां एकामेकाक आमी भाव बांदवपणाच्या ह्या मोगांत आमकां जियोंक असक्त केलां असलें जिवीत आसतना ही संवसारी जिवीत धोरणां आमकां खंय पावची नात पूण ह्या सगळ्या शतमानांनी आनी एक धोरण वळोवन येता आनी एक माऊल्यांचो संवसार चलून आसा आदी म्हाका सुरू जाल्लो आजूनासर आनी फुडें रावूनसरी तो येतलो तो दैवीक माऊल्यांचो संवसार पवित्र पुस्तकाच्या माऊल्यांचो संवसार शुभ वर्तमानाच्या वाटेर चलोवंक म्हाका आनी तुका एक आपोवणें असली धोरणां संवसारी धोरणां ह्या संवसारांत जियेत आसतना ही दैवीक धोरणां जायते आसात एकच मनशाचे एक विशय उल्लेख करता आज कार्लो आकुतीस भगवंतू कार्लो आकुतीस आमच्याच ह्या काळाचो 2020 वर्सां 3 वर्सां आदी या 2 वर्सां आदी ताका भगवंत म्हणपा सारलो एक कंप्युटर स्पेशलिस्ट 17 वर्सांचो भुरगो 2006 वर्सां तो सरुल्लो 1991 वर्सा ताचो जल्म 1991 he was born 2006 he died and 2020 he was declared a blessed आमच्याच घरांत आमच्याच भुरग्यां भाशेन आमचे भाशेन तो जियेल्लो कंप्युटर सुद्दां ताका वस्तू मोगू ही वॉज ए कंप्युटर प्रोग्रामर आनी ही कंप्युटर प्रोग्राम करता आसतना तो कितें करता सगळ्या संवसारांत येवकरिस्ताची कितें पळय अजापां घडली ती पुरा कलेक्ट करता आनी तसोच एक आल्बम करन तसोच एक यूट्यूब करन सगळ्या संवसाराक येवकरिस्ताचें मोल मिसाचें मोल जेजूच्या कुडीच्या आनी रक्ताचें मोल सगळ्या संवसाराक तो पाठयेन दिता हांवें सांगलें कितें तूं चिंताय तें तूं हातांत घेताय खंयच्या माऊल्यांचेर तुजें जिवीत तूं बांदून हाडताय तें तुजें जिवीत जाता म्हज्या भावान आनी भयणी म्हजें आनी तुजें जिवीत खंयसर येता जायतीं संवसारी धोरणां आसात जायतीं दैवीक धोरणांय देवान आमकां फावो केल्यांत एक क्रिस्तांव जावन एक क्रिस्तांव तरणाटो जावन एक क्रिस्तांव युवसन जावन आज तुजें जिवीत खंयच्या वाटेर वचोन आसा ते दुसऱ्याच वाटेर फाटीं गेले कित्याक बाळक जेजूचो अनुभव आमकां जाता जेजू तूं म्हज्या जिविताचो देव म्हणून ताका आराधन करन ताका आमचें जिवीत समर्पूचें हें भाग तुजें आनी म्हजें जाता त्या दाळा आमच्या जिविताची वाट बदलता आमच्या जिविताची धोरणां बदलतात आमच्या जिविताची मोगाच्या भावांनी भयणी दिशा बदलता आनी त्या दाळा हांव आनी तूं जेजूच्या बावतिस्मांत एक जाता
आमचें जिवीत जेजूच्या सत्या बावतिस्मांत मिसळा आता आनी त्या दाळा तोच सर्गीचो आवाज सत्तो सर्गीचो ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत हे म्हज्या मोगाचें दू ताचे थंय हांव चड मानवालां हें बेसांव हें देणे तुजें आनी म्हजें जाता आनी त्या दाळा मात्र मोगाच्यान हो संतोष आमी आशेवचो ही शांती समाधान आमी आशेवची आमचें जाता पयशे गरज ग्रेस्तपण गरज समाजांत वडविकाय गरज हें सगळें गरज कोणी ना म्हणना पूण तेंची विद्दी ना तेंची विद्दी ना हांवें दाळे म्हणचें तुका पयशे जाय म्हयन्याक कितलो करसा 31,000 50,000 60,000 ताच्या उपरांत कितें ताच्या उपरांत कितें सांगा म्हाका बँकांत दिल्ले पयशे भुरग्यां खातीर ही फुडारा खातीर ताच्या उपरांत कितें कितें ना न्ही तर कित्याक आमी असल्या वस्तूंक संवसारी वस्तूंक घास मारता आमचें जिवीत आमचो संतोष कित्याक विबाडता खंयसर आमी पावता कसली धोरणां आमची म्हाका ह्या 9 दिसांनी इल्लें बसून चिंतया जिवितांत सगळें बरें खंय वायट नाका पूण संतोष नासतना तें तितकें पुरा कित्याक समाधान ना जाल्यार असो फायदो कितें तुजी भलायकी कितें बरी ना जाल्यार केदां तुज्या चिंता वांकडें तुजी भलायकी चलता पाड जाता केन्ना तुजी धोरणां वेगळीं तुका कोणी मानवना तुजो कोणी मोग करना तूं एकसुरो जाताय तूं एकसुरें जाताय कितें फायदो ताच्या बदलाक केन्ना वांजेलाचें जिवीत म्हजें जाता जेजूचो वैयक्तीक अनुभव म्हजो आनी तुजो जाता जिवीत बदलता समाधान आमचें जाता 4 जाण लोक आमकां मानतात आमचो मोग करतात कित्याक शेगुनी जिवीत म्हजें आनी तुजें जाता केन्ना शेगुनी जिवीत म्हजें आनी तुजें जाता सगळ्यांनी आशेवचें तितल्यांत देखून सगळो लोक म्हाका आनी तुका आशेता जिवीत बदलता कुटुंब बदलता समाज बदलता दुसऱ्याच वाटेन आमी चलोंक पावता बाळक जेजू लागीं आज आमचें मागणें हेंच जावं दी पूण एक संगत सर्तीक मागणें पावना मागण्या सांगता एक धोरण एक निर्धार आज थावन ही पोरणी वाट म्हजी न्हय आज थावन ही नवी वाट शुभ वर्तमानाची वाट वांजलाची वाट जेजूच्या जिविताची वाट म्हजी करून हांव घेतलो म्हजी करून हांव घेतलो बाळका जेजूची आशिर्वादां आमचेर मागुया आमेन Somia tuka diu kitiha saukani kemuji Hata bota seru tuka adu neta Mundo taka suru deni tuja mogaji Muji jivan kilai ti pavan पवित्र मारुद्रं तुझा मुझे ये जीवन खिलाती पावन पवित्र मारुद्रं तुझा माका संवेतो दिता स्वादी तुझे सेवे सोम्या आजावलता म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता थंय आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता
त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळज उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशी आम्ही करून फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तैंचे सुक्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो. त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदारीताने कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणे कश्ट मोरण सोसले आनी मरणाचे सैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केले. अशी ताणे तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भोगतां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दिल 1226 सरखानी सोमसा बुरला तुझ्या वैभवान सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें तें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Sumici sumelo, sumici sumelo, sumici sucivan sala. O Bavarta so good, ami purgata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सडवणीची खाल्स
तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. केन्ना जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जाता क्रिस्तांव जिवीत संपूर्ण जाता. हें देवान आमकां दिल्लें देणें हें आमचें व्हडपण. ह्या जिवितांत संपूर्णाच्या जिवितांत क्रिस्ता भशेन जियोंक न्हू हो म्हज्या मोगाचो पूत हें म्हज्या मोगाचें दूख हाचे थंय हांव चड मानवालां. हो ताळो सदांच आमी आयकुचें हें भाग आमकां फावो कर देवा म्हणून जेजू सांगता बापा लागीं आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकुल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आम्हा सगळ्यांक तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचेर जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. मोगाच्यानो जेजू क्रिस्त आमचो देव आमचो संतोष आमची शांती आनी समाधान. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आम्हा सगळ्यांक ससनाच्या जिविताक सांभाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कितली मोवाळका तुझी असीम दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदा दुस्कची पवित्राची नामची मोकाळ शांती सागोरा आमच्या दया सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीव दातारा. आमच्या काळजांनी करबिडा पातळी सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां भो आवयत येसता मोकाळ शांती सागोरा आमच्या दया सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीव दातारा. मोकाळ शांती सागोरा आमच्या दया सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीव दातारा. जेजू आमच्या काळजांत आयला. जेजू आमच्या जिवितांत एक जाला. देव आनी मनीस आमच्या जण एकल्यातय ह्या घडये मिसलाला. केदें व्हडलें भाग आमचें. केदो व्हरतो संतोष. जेजूक दिन वासुया. केन्ना सक्रामेंताचें हें सत जिविताच्या अनुभोगांत एक जाता तेन्ना आनंद दडतो जाता. जिवीत बदलता. जिविताची दिशा बदलता.
वेगळ्याच मार्गार आमचें फुडल्यान जिवीत मुखारसून वेता. वो अनुभव जोडूंक पेसाडया. हें फेस्त जावं दी वो एक बरो वेळ, एक सुवेग म्हाका आनी तुका आमचो भावार्थ घट करूंक, जेजू थंय आमचो वैयक्तीक अनुभव सोडूंक, ताका मात्र एकल्याक आमच्या जिविताचो, आमच्या काळजाचो देव म्हणून मानून घेवन ताच्या वाटेन हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत, हें सत आमचें करून घेवया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोर्ची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान विचारून सर्गार तुका ससनाक वाखानूक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. मोगाचेनो आज नोवेनाचो 6वो दीस तरनाटपणाचेर संतोषान जिये हो जावन आसा आज आमी नियाळचो विशय आनी प्रत्येक जावन सर तरणाट्यां खातीर मागचो दीस. आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत जायते तरणाटे आसात, तरणाटी आसात. जिविताची भोव गरजेची विंसवणी तांणी ह्या प्रायर करूंक आसा. जावंक पुरो तांच्या काजारी जिविता विशांत वा कामा विशांत, शिकपा विशांत वा तांची विंसवणी तांच्या खाणा जेवणा इश्टगती विशांतली. आज आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या कुटुंबांत असल्या युवा जाणां खातीर आमी मागया. सांगत आसा आयचे हे मिसाचें बलिदान आमकां भेटयलां आनी आमकां आशिर्वाद करचे ह्या जाग जावन आसात. मानातीक बाप जॉन सिक्वेरा प्रस्तुत मैसूरांत पुष्पाश्रमा आमचे फिलॉसॉफीचे घर, फिलॉसॉफी शिकचे ब्रदर्स आसात. थंयसर रेक्टर जावन आपली सेवत दिवन आसात आनी आयच्या दिसा आयचे मिसाचें बलिदान तांणी आमकां भेटयलां आनी तशेंच आमकां आशिर्वाद दिवन आसात. हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन एक बरो उत्तम संदेश तुमी आज आमकां दिला. तुमकां देव बरें करूं फादर जॉन. थँक्यू. तुमची दिश्ट म्हज्या उजव्या कुशीन इल्लेशे गुंडयेत. मे आय रिक्वेस्ट ऑल द ब्रदर्स टू स्टँड अप प्लीज. हे जावन आसात आमचे ब्रदर्स, तत्वशास्त्र शिकचे ब्रदर्स. मैसूरांत 3 वर्सांची तत्वशास्त्र आसा, 13 वर्साची लांब ह्या जाकी जिणेच्या तरबेतीची. तांतू 3 वर्सां मैसूरांत आसात. 26 ब्रदर्स आसात. तांचो रेक्टर जावन आसा फादर जॉन. आनी आज आयचे ह्या मिसाक सर ब्रदर्स आमच्या सांगात आसात फिलॉसॉफी मैसूरच्यान आयिल्ले. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तरणाट्यां खातीर मागचो दीस. आमचे ब्रदर्स ही तरणाटे तांच्या खातीर आमी आज मागचो दीस. तांच्या देवापोण्यान तिरासण तांकां लाभूंक आनी सर बरेंपण तांकां लाभूंक. आनी थोड्याच वर्सांनी हे ब्रदर्स आमच्या ह्या घरांत आसतले. थोडे 1 वर्सांनी, थोडे 2 वर्सांनी, थोडे 3 वर्सांनी. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. येवन सोब्रेस्तार ह्या हप्त्या सोब्रेस्तार सर्व पिडेस्तां खातीर आमी मागचो दीस. त्या देखून आमच्या घरांनी कोण पिडेस्त आसा तर तांच्या खातीर प्रत्येक जावन 10:30 वरांचे मीस आनी सांजेर 6 वरांचे मीस आमी भेटयतल्या. तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसात मागोवंक जाय. तांकां सोलोवंक इल्लें जाता जाल्यार आपोवन हाडात. तांच्या खातीर आमी सोमेस्त सांगाता कुडसोर मागया. ह्या जाकी आमी मागतल्या तांच्या खातीर विशेष मागणी आसतली. ह्या मिसा उपरांत कोणाक जर तर कुमसार जावंचे मोन आसा तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशिल्ल्यान ह्या जाक कुमसारीक बसल्यात. तुमी थंय वचून कुमसाराची सेवा तुमी स्विकार करची. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद स्वरुपी रावया. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे
आणि सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन समोजो संतोष म्हणटा जेजू. जेजू मनशाचो इस जावची येयल्लो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडाक गूण कर दैवीक वयस म्हळ्यार हांव ताका फावो जालें. ज्ञानारांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण ना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव ह्या मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बारोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय. तूं म्हज्या घासो पूत, तूं म्हज्या मोगाचें दू, तुजेर हांव चड मानवालां. बाळोक जेजू आज आमकां सगळ्यांक अशांत उलो करता. आमी भाग्यवंत म्हूण न्हय, आमी पातकी म्हूण न्हय, आमी ताची भुरगीं म्हणून तो आमचो मोग करता. अगणित मोगान म्हाका आनी तुका तो वेंगता. बाळोक जेजू आमकां केदाळास ना म्हणना, कित्याक देव तो मनीस न्हय. देखून सगळें आमचें तें सावां, आमच्या काळजाचे आक्लास, आमच्या काळजाची बोगनां, नितळ पवित्र बोगनां, वायट बोगनां न्हय. सर आमच्यो आशा आकांक्षा स्वार्थाच्यो न्हय, पूण मनशा जिविताच्यो. आमकां कितें जाय आसल्यो त्यो बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. भावार्थान पातयेवया. जेजू केदाळे म्हणटालो तुज्या भावार्थान तुका बरें जालें, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. केदाळा हो भावार्थ, आनी ह्या भावार्थान आमी मागता आमकां मागलें जेजू दिता. देखून ह्या भावार्थान सर आमचें तें सावां बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. सांगता मागोवया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजे भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो बेसांव दिव उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्री भितर तूं सुदैव आनी सदी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्व स्पोर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू.
Naman muri grupperele serve sportu je ten asa strambito tu soim ani sedevin fall je gusi genjezo. Naman muri grupperele serve sportu ten asa strambito tu soim ani sedevin fall je gusi genjezo. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसावाल अनेक आमचे मागणे महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसावाल अनेक आमचे मागणे महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसावाल अनेक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे सांगता मनोवया हे अजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळदीय दिश्ट घालून तुझे मुखार सर पडून आमी मागता तुझे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी हाड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुझे कुमोखानी बसोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता बाळका जेजूक आमी काळजांतून अर्गां दिवया कितें ताणें आमकां उणें केलां आमची अर्गां भेटोवन आमी येल्या तुज्या काकुळकी आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार तुज्या अजा पंचायपाची मारिफात तुजी भक्ती सगळ्यांक विस्तारूं दी सर क्रिस्त हांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळणांतली वीक मजत जोडूं दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक आमेन बाळका जेजूचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक तरान आमच्या तरणाट्यांचेर आमी मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबेन रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यां जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी प्रत्येक जणान आमच्या युवजनांचेर ताचे आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Jesu barca, naman tuka mori salka, naman tuka Jesu barca, naman tuka mori salka, tuka wandita, waiva wandita. Mukarang tuja astima sergam betita Maima wakata Bogli kusata Bapa tangkur bebe sama darmun mata Diwasa muri salu Murye kushi selmo ailu Bukti Mokan wadloy Dewa kushika tus wangloy Nama tuka Jesu barka Nama tuka mori salka Nama tuka Jesu barka Nama tuka mori salka Mugal putra suwe Ampar moria shirwati amka आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन